येरादारीक सामको डेंजरस जाल्लो आनी एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्लो दिवचलच्या व्हाळशी रस्त्याचेर आतां डिवायडर बसोवपाच्या कामांक सुरवात जाल्या. व्हाळशेंतलो हो रस्तो येरादारीक सामको डेंजरस जाल्लो आसा. फाटल्या 7-8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर खूब अपघात जावन जवळपास 11 ते 12 जाणांक जीव वगडावपाचो पडला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हालींच म्हळ्यार फाटल्या 15 दिसां पयलीं ह्याच रस्त्याचेर ITI कडेन प्रवासी बस आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात थळावो आनंद नायक हाका जीव वगडावपाचो पडिल्लो. ताचे उपरांत ह्या रस्त्याच्या सुरक्षे विशीं प्रस्न निर्माण जाल्लो. फाटल्याच सप्तकांत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांणी ह्या रस्त्याची पळोवणी करून ह्या रस्त्याचे डिवायडर बसयतले अशें उत्तर थळाव्या लोकांक दिल्ले. ते प्रमाण ह्या रस्त्याचेर आतां डिवायडर बसयतात. ह्या रस्त्याचेर ITI कडेन आनी हावजींग बोर्ड वाठारांत स्पीड ब्रेकर बसोवपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. ह्या डिवायडर बसयले उपरांत आनी स्पीड ब्रेकर घातले उपरांत ह्या रस्त्या वयल्या अपघातांचेर नियंत्रण येतलें की ना तें पळोवचें पडटलें. पण डिवायडर घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान लोकां मदीं खोस पातळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव तुकाराम सावंत.